गोंयांत साबार गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात मात भाजपाचे सरकार हे सत्य धापून दवरता। हो प्रश्न सुटावे करपा खातीर हांव काम करतलो अशें विधान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरिएतो फर्नांडीस हांणी केला। लोकांनी गोंय सांबाळपा खातीर हे फावट लोकसभा वेंचणुकेंत विचार करून मतदान करचें असोय उलो विरिएतो हांणी मारला। I belong to a middle class family. I am a pensioner. I am not a businessman. I don't have any other source of income. हांव समजूंक शकता म्हज्या ओपोनंटान सांगचे की तांकां माहिती आसा कितलो कश्ट काडचो पडटा तो लोकांक। तूं घड्यार बसून लोकांचो कितें हाल आसा तो कळना तुका। But she is emphasis on her social work, education work and all that work. ना तिजे सोशल वर्काचेर हांव कांय क्वेश्चन मार्क घालना, तिका हांव कांय हें करिना। बट टुडे आयचे गोंयचें डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा, गोंयचो इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा, म्हारगाय जाल्ली आसा। आय वॉन्ट टू बी द वॉयस ऑफ दोज पीपल। आनी म्हारगाय हे डिस्ट्रक्शन, हे ड्रग्स, रेप्स, मर्डर, लॉ अँड ऑर्डर हे कोणे केला? हे बीजेपी सरकारान केला। ते हांव आवाज काडूंक सोदता आनी ते पळय कॅन्डिडेट धरला, ते कॅन्डिडेटाचें काम कितें? आवाज बंद करपाक। कांय मर्डर जायना, कांय ड्रग्स ना, कांय आनी इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम ना। सो पीपल वील चूज between somebody who wants to raise the voice in parliament or असलो ओपोनेंट or candidate जो आवाज बंद करूंक सोदता। सगळें बरें आसा गोंयान, कांय प्रॉब्लेम। ताका वोट करतले की जो मनीस सांगता as part of India Alliance, as a people's candidate. That is why we have said it is people's power versus money power. Captain, you have 3 MLAs in assembly, so why they have not challenged? They're fighting. They're fighting. Now with parliamentary election, we are trying to raise this level to India level. कित्याक आमचो इंडियाचो जो संविधान आसा and structure आसा is a federal structure. तूं सेंटराक आसा, तूं सेंटराचे कंट्रीचे पळय, तूं आमचे डिफेन्स पळय, बॉर्डरी पळय, तूं आमचे इकॉनॉमी पळय, तूं आमचे फॉरेन रिलेशनशीप पळय, हे सगळे सेंटराक सान पळया। आमचे डिफेन्स पळया, तुम्ही रेल्वे पळया, एविएशन पळया। बट आमचे जो स्टेट आसा, आमचे थोडे अस्तित्व आसा, पेक्युलर कॅरेक्टरीक आसा, आमची भाषा आसा, आमची एक कल्चर आसा, आमचे ट्रेडिशन आसा, ते आमी पळयतले। सध्या हो फेडरल स्ट्रक्चर कलेप्स जाल्लो आसा। मोदी डायरेक्ट ट्रेडिशन कल्चर आपणाचे गुजरातचे आमचेर इम्पोज करता। हे आमी इम्पोज करूंक दिवचे ना।